Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. मातेवाचे शुभ वर्तमान. आनी हांव चीत लागीं येवन कोण एकल्यान ताका विचारलें, गुरुजी म्हाका सासणीक जिवीत मेळच्याक हांवें कितें बरें करूंक जाय. आनी ताणें जाप दिवन ताका सांगलें, बऱ्या विशीं म्हजे लागीं कित्याक विचारताय, बरो तो एकलोच, पूण तूं जिवितांत भितर सरूंक सोदताय जाल्यार आज्ञा सांबाळ. ताणें विचारलें, कोण त्यो? जेजून म्हणलें, ह्यो जिवेशी मारूं न्हये, पदवार करूं न्हये, चोरूं न्हये, लुटीक गोवाय दिवं न्हये. तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचोय कर. त्या तरणाट्यान ताका म्हणलें, ह्यो सगल्यो आज्ञा हांवें सांबाळल्यात, म्हाका कितें अजून उणें आसा? जेजून ताका सांगलें, तुका सोंपून जावची कशी आसा जाल्यार वच, तुजे लागीं आसा तितलें विकून गरिबांक दी आनी स्वर्गार तुका थेबो मेळटलो. त्या मागीर म्हजे फाटल्यान ये. पूण हें उतर आयकतच तो कोणती बरीच जावन गेलो, तर ताका पुस्कळ ग्रेसकाय आसली. सर्वेस्पराचें उतर.